शेनवारा आम आदमी पक्षान शेतकरी न्याय संमेलन घडोवन हाडिल्ले। शेतकऱ्यांच्या संदर्भात येवपी वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या संमेलनात चर्चा जाली। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। आज गोंयच्या वाठारांनी जर पळयलें जाल्यार एक तर शेतां पाड दवरपाक लोक पाड दवरता, कित्याक लागून ती पाड उरता ताचेर कोणी विचार असो करूंक ना आनी खंयच्याच सरकारान कितलीं वर्सां जालीं हाचेर लक्ष घालूंक ना अशें दिसता। आनी जे कोण मेहनत करता त्या शेतकारांचेर अत्याचार जाल्लो आसता, करीत आसा। एकच तांच्या मनान अशी येवजण येता अशें दिसता म्हाका की कितेंय जर डेव्हलपमेंट करपाक जे ते सोदतात तेन्ना पयले तांचे तकलेन शेतकारांच्यो जमनी येता। डेव्हलपमेंट म्हणल्यार एग्रीकल्चरांतल्यान जे आमचे पुर्वज जिवन आयले ते सांबाळपाची पयली गरज आसा। म्हणून आज ही आमी पावलां मारून लोकांक हांगा एकठांय करपाचो प्रयत्न केला। आम आदमी पार्टी हाचो कमिटमेंट आसलो आनी आसा आनी उरतलो की शेतकारांक आमी तांचें रक्षण करपाक जाय, तांकां रस्ते दाखोवपाक जाय कशें उत्पन्न करूंक शकता, कश्यो आपल्यो जमनी सांबाळूंक शकता। जर शेतकार जर खूश जावपाक जाय जाल्यार सगळीं शेतकारांनी एकठांय येवपाक जाय आनीक तांच्यो मागण्यो मान्य करून घेवपाक जाय। सरकार खूब पयशे मोडटा, शेतां खातीर शेतकारां खातीर खूब पयशे मोडटा, ह्यो स्किमी त्यो स्किमी म्हण करता। पूण जेन्ना त्यो स्किमी तयार करतात त्या टायमाचेर ते शेतकारांक इनवॉल्व करून घेनात, म्हणटकीर शेतकारांक ताजो पुरेपूर फायदो जायना। जे शिकून आयिल्ले उरतात तेच स्किमी तयार करतात आनी ते शेतकारां खातीर ह्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी आसा म्हणटात। ऑफिसां वचून जर विचारलें जाल्यार सांगतात कितें काय म्हळ्यार शेकडो स्किमी आसात पूण ताजो शेतकाऱ्याक फायदो जायना। कित्याक लागून फायदो जायना? ती स्कीम तयार केल्ली उरतात आनी तांचे रुमांनी बसून तयार केल्ली उरता, पूण एक्चुअल फिल्डाचेर कितें जाता हें तांकां खबर उरना। कईयों ने कहा कि किसानों को अगर स्टोरेज फैसिलिटी मिले कम दामों पर, सस्ते दामों पर, तो वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर दाम अभी कम है तो वो उसे स्टोर कर सकते हैं और सही दाम पर आने पर उसे बेचने का प्रावधान कर सकते हैं। जगह जगह यूनिवर्सिटी बने, ऐसा बहुत लोगों की मांग है। सरकार वेदर इनपुट्स दे कि मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश कैसे होने वाली है, कितना खाद किस में डाला जाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन कैसा होना चाहिए, इस सब के संबंधित किसानों को सही समय पर जानकारियां मिलनी चाहिए। आमचे आता बियो आसात, आतां कितें जाता व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी येतात मॉन्सँटो आनी दुसऱ्यो, त्या कितें म्हणटा आमचें बी घे तुका बरें पीक येतलें। पूण ती तुमी बी तर लायली आनी तुमकां पीक आयलें, तुमी पीक विकलें न्ही, तुमचे कडेन बी मागीर उरना, तुमकां बी परत वचून विकतें घेवपाक पडटा। कळ्ळें तुका? त्या खातीर आमच्यो ज्यो पोरण्यो बियो आसात पयलींच्यो, ज्यो कितें आसा तूं हाडल्यान शेत रोयलें तें शेत तूं तांदूळ खाव, शीत जावन बरें आहा, पूण तुका तांदूळ उरता दुसरे खेप मागीर घालपाक। सो तुमी मालक जातात बियांचे आनी त्यो दुसऱ्यो कंपनी तुमचेर हक्क दवरूंक शकना। सो तुमी स्वताचे मालक जावपाक बरें दिसता काय दुसऱ्या मरान गुलाम जावपाक जाय तुमकां?